सो सो ती हे प्रार्थना करता असताना ती देवाला मागून घेता की देवा तू रक्षण केलेलं असं त्वय त्वया एव नाथेन तुमचे आमगेलं रक्षण केलं नाथ जाऊन मस्त रूपात तू रक्षण केला देवा. मग ती प्रार्थना करते आणि ती मागीर मुखार सुनू त्या प्रार्थनेची थीम अशी आसा की फर्स्ट 5 श्लोक 22 ते 18 देखून 22 ते देवाल जेव्हा ते दिव्य जावन आशिल्लें त्या देवाल स्थान ताचे वर्णन करता. 23 देखून 27 ते कशी देव मना वचना तसले ते विंगड विंगड रितेन कशी देव रक्षण करता आणि हातूंत ते एक श्लोक खंय ती सांगता देवा कश्ट आयल्यार अडना तसले की कश्ट येता ना म्हाका तुगेलो उडगास येता. सो त्या प्रकारात तिगेलो एक विश्वास आसा त्या ती प्रदर्शन करते ह्या प्रार्थनांत. आणि 28 ऑनवर्ड्स देवान पुरा लिहिला आणि देवाल ते लिहिला आणि देवाल ते लील कशी मना व्हरचें त्या पुरा विशय आसा. सो आतां आमी सगळे सेक्शन आसात ते 28 देखून 31 ते एक थिमार आसा. कुंती महाराणी ते एक विशयाक देवा लिहिला विशय ताचे विशय विवर्सून सांगचे आसा. सो ते आमी क्विकली रिकॅप करूया तो आमकां ते कॉन्टेक्स्ट कळटलें आमी हे कनेक्ट करचें. सो 28 देखून 31 तू ती एक प्रकार ती सांगता की हांव डायरेक्ट विटनेस पुरो तुगे लिलाचें. हांवें म्हगेले दोळ्यान म्हणटा पळय हांवें पळयलेलें आसा हें पुरो. ताका म्हाका कळटा हांव कोण पळय न्ही हें पुरा तांगेले खातीर हें मन आवरचें कशें कश्ट आसतलें म्हूण. कशी आमी ते पुरा म्हणटात पळय खंयचे विशय गुंतना आमकां ते आमकां मन आवरचें जायना. कशें एक आर्ट जावं डान्स जावं ताची डिटेल्स आमकां कळना कित्याक ते आमकां म्हणटात पळय अनुभव जावं तेतूंत ते. सो कुंती महाराणी सांगता अशें की म्हाका हो पुरो विशय अनुभव जाला हांव पळयलां तुगेली लिला म्हगेल्या दोळ्यानच ही. ताका हांवें मना वरयता जाल्यार विंगड कोण म्हळ्यार आमगेले खातीर ती सांगता आसता विंगड कोणाक कशें तांणी हें बरो मना व्हरचें म्हणून. એટલે કે દેવાલે એક જ ध्येय असता प्रीती आणि देवाल त्या प्रीतीक कांय लिमीट ना जाल्यार आमगेलें ह्या मनान आमी हें कशें पुरो तें म्हणटात पळय देवाल प्रीती कसल्याक देव कसल्याक करता तें पुरो आमकां आतां वचना आनी मागीर पुरो रिस्ट्रिक्शन येता म्हळ्यार हां अशी कशें जावचें म्हणून. सो देव आसा आनी देव खंडीत अशी पुराजनाक पावता आनी ती हे पुरो विशय केन्ना सांगता आसता केन्ना तें युध्द जालां आनी कितले की म्हणटात पळय हजारो लक्षकटल्यान जनांक मृत्यू जाला तिगेले नातरांकूय जाल्यार ती आमी पळयल्या ती हें पुरा स्वयं जावन पळयलेलें आसा तितले विद्वान जावन आसा ताका आमी तिका हें प्रार्थना आयकताना आमी हें विश्वास करता ती ऑथॉरिटी म्हूण कुंती महाराणी तशी कोणी न्ही ती ऑथॉरिटी ती आनी ती तिगेले कशें की एक अनुभव तिगेले निज जावन आशिल्लो तो अनुभव तीन हें व्यक्त करचें अशी कशें की एक सांगचे खातीर श्लोक सांगचे न्ही तिणें मन्येत्व म्हळ्यार म्हाका गोत्त तसो विशय देवा तुगेलो मग त्या प्रमाणात ती हें प्रार्थना करता आसता. सो काला प्रभावारी कशें कशें जालना जाल्यार ती कशें देवाल बरी हें देवा तूं करचें तें समज म्हणून कालाच प्रभावस्य पुरो समम चरंतम इतले पुरा पुरा तिका कश्ट येयले आसा जाल्यार देवा तूं करचें चांगा खातीरच ही म्हणून त्या प्रकारार तिगेले ते भावन आसा. मागीर आमी 29th वर्सांत हें पळयलें की कशी काला प्रभावान पुरा पच्यते म्हळ्यार पचती पुरा समाप्त जाता जाल्यार देव एक व्यक्ती आनी देवाल व्यक्तित्व म्हळ्यार मस्त शक्ती आसा देवाल देव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो तेगेले मस्त शक्ती आसा जाल्यार तेगेले पुरापशी व्हडली शक्ती खंयची पुरा शक्ती हितू कृपा शक्ती ते कृपा शक्ती म्हळ्यार ते म्हणटात पळय पुरा शक्तीन ते मेन शक्ती तीच राय तो शक्तीन तुला राय तो देवालो ताका देवाक भक्त वत्सल म्हणचे इतली प्रीत कर देव तेगेले भक्तांक मात जाल्यार हें पुरो मनावरचें कश्ट आसता ताका ती सांगता तवे अहमानस्य नृणाम विडंबनम म्हळ्यार हें भारी कश्ट विडंबन आसा तूं एक म्हणटात पळय साधारण जावन व्यक्तीशी राम कृष्णशी जावन मनुष्या म्हणके दिसता आनी असल पुरा कार्य करता की मनुष्या म्हणके दिसता म्हूण हें पुरो कशी मनावरची देवा म्हूण जाल्यार इशी आनी विंगड कशें हें पुरो भक्ता लोटू प्रीती कशेल्याक विंगड जना ओटू देव प्रीती करना कशेल्याक आमी ते लिहिलांनी वाजिताना तसल्याक की तशी ना देव पुरा जना प्रीती करूचो आमी ममैव अंश जीव लोके आमी पुरा जन तागेले अंश जाल्यार कोणा जावका तांकां मात दिता देव हें गिफ्ट पुरा जना दिवचें तयार आसता तेगेले प्रितीचें
जाल्यार कोणा जावका तांकां मात दितलो. दुर्योधनान नारायणी सेना घेतली. अर्जुनान कृष्णा तूंच म्हाका जावका म्हूण सांगलें. तांकां कसन जावका तें दिलें. सो कोण भक्तिपथान मुखार सून वचची नाका आनी तांकां तें नाका, देव तांकां दिना तें. तो देव पार्शल ना, न्यूट्रल ना, तशें कसले ना. देव रेसिप्रोकल. आमी देवाक सोडून देवा विशय नाका आमकां जिवनांतू तेन्ना देव त्या प्रकारे रेसिप्रोकेट करता आमगे लायफांत इंटरफियर करना न्ही. ते कर्माचे तें कशें की एक नियम आसा ताचे प्रकारान आमी जिवनांतू आमकां कशें की भोग ऐश्वर्य कशें की एक मेळटा, कशें की एक म्हणटात पळय तें फल मेळटा आसता प्रारब्धान जाल्यार आमी केन्ना प्रीती करचे प्रयत्न करता ती कुंती महाराज सांगता तो देव आमकां प्रीती करून आमगे स्पेशल केअर घेता. सो इम्पार्शली पार्शल म्हूण पळय तो कोण जावका तांगेले खातीर ताणें द्वार पुरा ओपन दवरलेलें घराचें. कोणा येवका देव तांकां एक्सेप्ट करता. लास्ट टायम आमी हे पॉयंटार डिस्कस केल्लें की एक तर विडंबनम आसा जाल्यार ती सांगता तूं विंगड विंगड रुपार येता हें कश्ट कसले मनावरचे कसले की कश्ट कसले की हें मना वेल्ल्यारी हाजी कसन की एक व्हड एक प्रभाव आसा. कसन ते प्रभाव देवा लील आमी मना वरचे आनी ताचेर विश्वास दवरून आयकल्यारी ताचे प्रभाव कसन आसा. जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जम. मुखार जन्म ना ताकाची ह्या मनावरच्या खातीर कश्ट आसच्या पुरो जाल्यार मनावरच्या प्रयत्न करून विश्वास दवरल्यारी ताची कसन की एक फल आसा. त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जम. सो हे कश्ट असल्यार बी तो अजस्य जन्म जन्म येनातील जन्म घेत काही अकर्तुह कर्म कर्म करनातील कसन की केल्ल्या म्हणजे कोण दाखयत काही आणि मनुष्य रुपार निरानीन मनुष्य रुपार मात न्ही वाद हसू म्हळ्यार कुर्म जावन येता मासोळी जावन येता हें पुरा विडंबनम न्ही मन आवडचे कष्ट न्ही. देव सांगता की कुंती महाराणी सांगता अत्यंत विडंबनम म्हळ्यार मन आवडचेक जायना. सो ह्या प्रकार कशी आनी कोण कोण कोणाक हे पुरा मना वचचे ना हे कोणाक विश्वास ना तांणी हसतात की म्हळ्यार हिरण्याक्ष न्ही देव सुकर रूप वराह जावन येता हिरण्याक्ष पळोवन हांशील काय जाल्यार कोणाक भक्त आसा ती कोण ऋषी मुनी आसा ती तांकां खंयच्या रुपार देवान आयल्यार तांकां कळटा की देव तो सर्वशक्तिमान तो ईश्वर परमकृष्ण तो ताका बी कोणा विशय गोतना तांणी हास्य पुरो ती देवान हे विंगड विंगड रूप घेतना जाल्यार कोणाक ते विशय गुप्त आसा तांगेले खातीर भागवतम कसं सांगता निशम्य ते घरघरेतम स्वखेड शेष्णु मायामय सूकरस्य जन तपसत्य निवासिना त्रिभिः पवित्रे मुनियो गृणान स्म. पुरा जन तपस सत्य लोकार राबतल ऋषी मुनी वय कळटा देवा तुगेले अचिंत्य जावन अशी लीला म्हूण कसुत गोस्वामी सांगता इत्थम भूत गुणो हरी श्री भागवतमांत म्हळ्यार हें आयकल्यार पुरा आत्माराम जावन आशिल्ले भक्त आत्माराम जावन आशिल्ले ऋषी मुनी तांकां विंगड खंयच्याय विशयान तांकां सने आसक्ती ना खंयच्याय विशयान तांकां इंट्रस्ट ना जाल्यार तांणी मागीर इतले आकर्शण जाता तांकां हें लील पळोवन की तांगेल वय बॅलन्स चुकता म्हूण. सूत उवाच आत्मारामश्च मुनयो म्हळ्यार कोण आत्माराम तांकां सन्ना तांकां निरीघ्रंथ अपि उरुक्रमे तांकां फ्री आसत तांकां खंयच्याय विशयार ना जाल्यार तांणी वय कसन जाता ती कुर्वंती हैतुकीम भक्ती इत्थम भूत गणो हरी म्हूण इतले वंडरफुल क्वॉलिटीज देवा तुगेलें अलौकीक जावन आशिल्लें तुगे लील पळोवन तांगेल वय बॅलन्स चुकता म्हूण. सो अजस्य जन्म अकृत कर्म हें पुरा कशें मनावरचें तें आमी त्या पॉयंट डिस्कस केलेलें की हें देवालें अचिंत्य शक्ती म्हूण लॉजिकली आमकां कळना हें आमगेलें मन दिवन तर्क वितर्क केल्यार हें पुरा मनावरचें तशी ना ताका हें देवाल पावर अवितर्क्य म्हूण हें लॉजिका मुखार आसा हें लिनियर लॉजीक कसं एप्लाय जायना. आमी लेक्श पळय ए जातर बी जावका ए जाल्ल्यार बी जावका हें पुरा तांतू चलना कसलें की देव अघतन घतन पतीयशी शक्ती म्हूण म्हळ्यार देवाल ती शक्ती आसा खंयच्यान असाध्य आशिल्ले विशय जगता असाध्य विशय मस्त काळ लागचे आशिल्ले तें कुडले जाता हें पुरा म्हणटात पळय कॉन्ट्राडिक्शन आसा देवालें हें पुरा आसा म्हण ताका जीव गोस्वामीन अचिंत्य शक्ती तर्कलाभ्यम शास्त्रैक्य गम्यम म्हूण हें पुरा हाची पोटेन्सी आसा हें शास्त्रांत बरयलें हातूंत विशेश जावन अशी शक्ती
मात आमगेल मन बुद्धीन हें करना शास्त्रैक गम्यम शास्त्रावेर विश्वास दवरून हें आमी ग्रहण करका आयकुका म्हणून कसं जालें की आमकां मस्त कडेन मिराकल दिसचे पुरो कसं जालें की आमगेली बुद्धी तितलें आसा मनावर तशें जाल्यार कोणा हो विशय गोत आसा तें कसं जालें की एक आतां आमी म्हणटात पळय दिव्य जावन आशिल्ली कसं की घटना जाल्ली म्हणून असाधारण जावन आशिल्ली घटना कसं जालें की तें आमकां दिसता आतां आमी तें लास्ट टायम तें एग्जाम्पल पळयलेलें कशें एक जेलान तूं रायान आयल्या रे तर जेलार आशिल्ल्या जनाक दिसचे पुरो हो राय पळय आभूषण घालून हेकड तेकड भोंवता आसा आमकां एक कुडा बंद करून दवरता हें मिराकल म्हणून त्या जेल आशिल्ल्या जनाक मिराकल दिसचे पुरो जाल्यार तो राय जेलाच न्हय तो ते सगळ्या राज्याचे इन्चार्ज तो ताण कसं जावका तें करीत तशींच आमी हे लोकांत हे जगत राबून आमकां दिसता हें अशी जाल्यार मात तशी जाल्यार आमकां कसं ना आमगेल कसं नियम जाता आमगेल बुद्धी लेकारी एक शक्तिशाली व्यक्ती म्हळ्यार कसं करूं साध्य आसा आम कसं की कसं आमगेल मनात किशें मात देवाक हें पुरा नियम देवा शक्ती काय सीमा ना ताकाची हें पुरा विशय चिंतन करचें जायना अचिंत्य आनी ताका देव येवन हें लील आनी दाखयता आनी हें कसं की हें पुरा जगत हें नील नियम आनी कसं म्हणटा पळय कांय जायना आनी एवरी टायम आमी आमगेली रॅशनल बुद्धी प्रयोग करता ती आमगेली बुद्धी प्रयोग करून अशी जावचें पुरो म्हणून तेन्ना आमकां दिसचें पुरो हो मिराकल जाल्लो हें मिराकल न्हय मिराकल वय जाल्यार मिराकल अशी न्हय की हें कसं की देवाल चिक्कून कसं की ना देवाल ती शक्ती ती आमकां मिराकल दिसचें पुरो देवाल खातीर तो व्हड विशय न्हय कसो न्हय सो हें पुरो आमगे लिनियर लॉजीक लावचें जायना आमी खाली हेंच एक ट्राय करूंका की कसं की एक आयकून देवा भक्ती प्रितीच पात्र जावचे खातीर आमी तें प्रार्थना करूंका आमगेलें रिजन यूज करून आमी तांतू हें करून नजे राय जेलान तेत्ताना आमी तर्क करून बसचे नजे की हो कशें आयलो खंय दुखून आयलो आमी ते एडवांटेज घेवका की पक्कने आमी रायाल पांयन पडले आनी रायाक खुशी जाली आमगेले वेरी आमकां तो जेला दुखून सोडचें पुरो सो आमी कशें आयलो हो कोण हो कसो इतलो भारी होडसी करता त्या पुरा म्हणून केल्यार मागीर ते टायम वेस्ट जातलो ताचे किन्ना रायान जेला आयले तेन्ना आमी गट्टी तेगेले पांय दवरका आमकां जेला दुखून सोड रे राया तुगेल्या ती शक्ती आसा आनी देवाली ती शक्ती आसा सो आमगे लॉजीक सोडून अजस्य जन्म अकर्तुः कर्म ताण कसं करता आशिल्लें तें करता कसं आमकां इलॉजिकल दिसचें पुरो जाल्यार आमकां फोर्सिबली कन्विन्स करता म्हणना ना 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 आतां विश्वास करूंका पडटलो विश्वास करूं जायना जाल्यार विश्वास करूंका पडटलो न्हय आमी हें पळयत चिक्के मायंड ओपन दवरून हें इलॉजिकल दिसचें पुरो हें पुरो कसं कसं लिहिलें तसं जाल्यार आमी तांतू म्हणटात पळय आमगेलें मन लायून आमी ते लिव्हिंग मिराकल ऑफ गॉड्स लव म्हळ्यार कसं की एक छल्लोल विशय पुरा आमी ते एक्सपिरियन्स करूं येता देवालो केन्ना आमी खाली हें कुंती महाराणी कसं व्हड भक्तान सांगिल्ली प्रार्थना पारायण करता ती आनी ह्या विशयावर डिस्कशन करता ती आमी केन्ना आमगेलें मायंड ओपन दवरून हें आयकल्यार वय पुरो आमी ते लिव्हिंग मिराकलाचे ते भाग घेता आसतात देव पुरुशोत्तम पूर्ण पुरुशोत्तम तो आनी तागेली बाय डेफिनेशन तागेली शक्ती मस्त आसा परस परास्य शक्तीर विविधैर श्रूयते कितले की सकाळ अनलिमिटेड शक्ती आसा आनी विष्णू पुराणांत तूं ज्ञानशक्ती बल ऐश्वर्य वीर्य तेजम से अशेषतः भगवत शब्द वाच्यानी विनहेर गुणाब्धिमी म्हूण तागेल्या पुरा नमुने ऐश्वर्य आसा पुरा नमुने शक्ती आसा आनी कसं नाकनातील कसने एक वय गुण ना म्हूण वीन हेयर कसने ना तेगेले नाकनातील पुरा आसा सो 127 टू 30 ते लास्ट श्लोक ते आमी पळयत की कशी जनाक मन वचना म्हूण ती सांगता असले की देवाल मेन शक्ती तागेली कृपा शक्ती जना वचना म्हूण सो हें पुरा जनाक कळना आनी कोणाक हें म्हणटात पळय देवाल शक्ती देव कुशीक अनुभव करता ती देवाल प्रिती म्हूण देवाल शक्ती अनुभव करना ती सामान्य जावन जन देवाल शक्ती खंयच्या रुपार अनुभव करता ती लॉ ऑफ कर्मा लेकर तांकां कसं की प्रारब्ध जावन काला प्रभाव ते देवाल शक्ती पावता तांकां जाल्यार ते देवाल प्रितीच पात्र जायना सो आमकां केन्ना देवाल ते प्रितीच पात्र जावका तागेले पर्सनल इंटरवेन्शन आमगे लायफा जावका तागेले लव हा काय लॉजीक ना सुप्रा रॅशनल म्हणटात पळय कसले तांतूं बंधन ना आनी ताचे भारी कसन कसन चमत्कार जावचे साध्य आसा आनी ते कशी हें प्रीत इतलें आसा तें आनी देवा वयरी भक्ताल प्रीत इतलें आसता की देव वय ताचे अधीन जाता म्हूण ते अधीन जावचे देवान आयच्या श्लोकांत तूं कुंती महाराणी ते सांगता आसा
की कशी देवा कशी दिसता की देवाला सर्व शक्तिमान असेल तो देव एकदम वीक दिसत की कांय शक्ती ना तेलो कसले भैयाक वय भिवैतल देव भिवन वत्त के कसले की देव तागेले भक्ताल प्रीतीक अधीन जाता सो ह्या पुरा एक लीला मना वर्षा खातीर प्रयत्न करता जाल्यार तागेले ते ओवरवेल्मिंग फोर्स ऑफ हिज लव तागेले ते प्रीती इतली व्हड आसा देवाले भक्ताल खातीर ते आमकां मना कशी वरचे ते कुंती महाराणी सांगता आसत सो आमी 31 श्लोक ऐकूया आता गोप्याददे त्वयि कृतागसि रामकाव या ते दिशाश्रुकल्याञ्जनसम्भ्रमक्षम् वक्त्रं नीयभय भवानयास्ति तस्य सा मां विमोहयति धीरति यद्विवेति गोप्याददे त्वयि कृतागसि रामकाव या ते दिशाश्रुकल्याञ्जनसम्भ्रमक्षम् वक्त्रं नीयभयभावनयास्ति तस्य सा मां विमोहयति धीरति यद्विवेति गोप्याददे त्वयि कृतागसि रामकाव या ते शाश्वतविलाञ्जनसम्भ्रमक्षम् वक्त्रं नीयभयभावनयास्ति तस्य सा मां विमोहयति धीरति यद्विवेति हांगा सांगता आसा की कशी यशोदान ते राज्य घेवन तुका बांदूचे प्रयत्न केले आनी ते तूं कशी भिवन गेली देवा रोडचे सूर केले की तूं आनी तुगेले दोळे आसले ते काज्जळ त्या पुरा तुगेले म्हणटा पळय रण्या आवटू तुगेले गाल्ल्यार आयल्या म्हूण अशी भिवन गेलो तूं देवा भंय तुका भित्ता आनी तूं तुगेले आवसूक भिल्ल मू सर्वशक्तिमान पुरुषोत्तम जावन आशिल्लो तूं आवसू पळोवन भिल्ल मू तूं येदोळ ते म्हणटात पळय तिणें सांगिल्लें कुंती देवीन की म्हणटात पळय साधारण मताचे विडंबनम मागीर तूं ह्या पुरा विंगड विंगड रूप धारण करून घेता ते अत्यंत विडंबनम आनी हें पळयल्यार विंगड जना सोड्या म्हाका कांय मना वचचें ना तूं अशी कशी भिवन गेला बा म्हूण तुगेलो आवसू पळोवन सो कुंती महाराणी सांगता आसा की हांव ते येदोळ ते सांगिल्लें विंगड जना कळना हें कळना तें कळना तुगेलें लिहिला जाल्यार हांव सांगची देवा म्हाका कांय कळना म्हूण ती सांगता सांगा कसल्या भिवन गेलोलो म्हळ्यार ती देवाल ती शक्ती आसा योग माया शक्ती अघतन घतन पती अशी शक्ती म्हळ्यार तें कसलें इम्पॉसिबल आशिल्लें म्हणटात पळय जाता आनी हें एक असाधारण अलौकीक जावन आशिल्लें हें देवा लील पुरा हें वृंदावना जावची थंय तागेलें प्रिय जावन आशिल्लें ते भक्त तांगेलें तें एक शुद्ध प्रेम केन्ना देवा तांणी अर्पण करता ती देव कोण म्हूण तो देव विसरून वता ताका कसले ते शक्ती सो आतां नंद महाराजान भयणी आशिल्ली ती आनी हें आमी हें देवा लील जावचें आसा पळय केन्ना आमी तें दामोदर अष्टकम म्हणचें आसा हें देवा लीला दिपावळी वेळारी कशी यशोदान कृष्णाक बांदून घालचे प्रयत्न करचे ते लील जाताना कुंती महाराणी वृंदावनांतू आशिल्ली आनी तीन हें स्वयं पळयलेलें आसा ताका ती ते उडगास कोण सांगता आसा म्हाका वय त्या मना वचनी तूं कसं कसं करता म्हूण कुंती महाराणी त्या वृंदावना वत्ता आशिल्ली ते म्हळ्यार ती लागीं रावता आशिल्ली हस्तिनापुरांतू आनी नंद महाराज तुगेले भावूची सो ती मस्त पंथा चमकली आनी तितून ती उडगास करता की दिपावळी दिवसू केन्ना आनी दिपावळी दिवसू हांगाय आत्ताय प्रथा आसा आमी आमगेले रिलेटिव्स घडकडे संबंधी घडकडे वता ती गिफ्ट्स घेवन येता ती कसं खाण स्वीट्स आनी घेवन वता ती घेवन येता ती सो त्या समयार वय कुंती महाराणी वृंदावना पाविल्ली दिपावळी दिवस आनी त्या दिवसू तिणें तिगेले स्वयं तीन ते पळयलेलें दामबंधन लिहिला कृष्णाक तें यशोदान बांदूचें सो प्रभुपाद स्वामी तेंगेले परपुटांत ह्या पुरो सांगता ती की चेडू म्हळ्यार नॅचरली कसं कोणी करता आसता ती आनी आमी देवा लील गोतस कृष्णालें कशी माखन चोर जावन लोणी चोरी करता आशिल्ली हेकडे तेकडे तांते खंयचे बुडकुळे दवरता आशिल्ले त्या भितून घालता आशिल्लो आनी तांतून काण तो खाता आशिल्लो तागेले फ्रेंड्स गोपबालक तांकां दिता आशिल्लो आनी चड आशिल्ले ते मांकडावय दिवन सोडता आशिल्ले वृंदावनाचे पुराजन म्हणटात पळय ते प्रियजन आशिल्ले पुरा एडवांटेज घेता आशिल्ली
देव इतलो खुशेर लोणी वांटीत आशिल्लो तागेले ते कोण फ्रेंड्स आसा ती मांकड समेत आनी पुराजन ते एडवांटेज घेवन देवान ते लोणी वांटीत आनी पुराजन बसून खाता आशिल्ले. सो ते पुरा कंप्लेन वतरी यशोदान पळयलें पुराजन कंप्लेन केली तो चोरी करता बेत्तिता बुळकुलो तेन्ना तिका बाबा तो सान चाइल्ड आसतना अशें पुरा करता आसा मागीर व्हड जातर कशें करतलो बाबा ताका ताका ते म्हणटात पळय कसं डिसिप्लिन कोरता ताका म्हूण ताका एक राज्य घेता आनी ताका पनिशमेंट म्हूण ताका बांदून सोडया म्हूण राज्य म्हळ्यार पुरा कडेन आसता तो ताका तें राज्य घेवन ती बांदुचें वता त्या आवसून कृष्णाक कळटा आवसून तें राज्य घेवन येता आनी देव फुडले तोंड अशें तोगू करता काय आनी रोड सुरू करता काय बोबाट मारून म्हळ्यार एक ताका कळटा की आमकां कसं की एक पनिशमेंट दिता आनी रडटाना म्हणटा पळय दोळ्या दुखून अशी अश्रू हो बळबळी रडता काय देव भिवन अम्माक आनी त्या वेळार ते चंद जेवन आशिल्ले ते दोळ्या दुखून ते अश्रू येताना ते कुंती महाराणी त्या पुरा उडगास करता आसत कशी ते उडगास करून सांगता आसत मात कुंती महाराणी ती ती अशी भावना आसा ती कोत्तस कृष्णदेव म्हूण आनी ती तें पळयताना लिला ताका दिसता कसं कसं कोणाक म्हणटात पळय पिंगळ जेन्ना भिवयतात भैयाक तूं भैयाक भिवयतल तसल तूं सर्वशक्तिमान आनी तूं तुगेलें आवसू भित्तास म्हूण तिका मनाव दिसता काय आनी कोण आवस कसं करता एक राज्य घेवन ताका बांदुचे प्रयत्न करता सो हें ती सांगता आसा की हें कसं ना बाय स्पेशल हें लिलाचें देव मासोळ जेवन येता देव एक एकंदर सांज चार्डा म्हणके येता सो कुंती महाराणीन ऑलरेडी इस्टॅब्लिश केलां न्हू नटो नाट्य धोररी म्हण देव एक्टिंग करता म्हण कशी एक स्टेजार लेकारी मात हें कृष्णान आवसूक पळोवन भिवचें तें आनीक स्पेशल कसं लेक तशी तोशींची एक नाटक करतास की देव भित्तास म्हूण बदेता कांय भंय ना अशी नाटक करतास की कशी तो फुडें मासोळी जावन येयो वराह जावन येयलो आतां एक भिवची चेडणालें नाटक करतास की ताका हें पुरा ती सांगता विडंबनम म्हूण आनी कुंती महाराणीक तें ऐश्वर्य ज्ञान आशिल्लें देवालें आनी कळट आशिल्लें देवान एक्टिंग केल्यार ती कळट आशिल्लें की देव एक्टिंग करता असं म्हूण जाल्यार ती देव एक्टिंग करता म्हूण सांगना ह्या श्लोकान ती कसं सांगता खंयची शब्दाचो प्रयोग करता भय भावनाय म्हूण म्हळ्यार देव भिवन गेलोलो म्हूण एक्टिंग करनाशिल्लो बद्द भिल्लोलो काय देव आनी भिवन कसं करता आशिल्लो अम्ब्रमाक्षम दोळ हेकडतेकड भित्तान पळय आमी हेकडतेकड पळयता आतां कसं जातालो बाबा कसं जातालो बाबा देव तशी त्या प्रकारार भिवन गेलोलो काय आनी तें ती उडगास करतना ती कितली खुशी जाता आसत तेव्हा मृत्यूवय कोणाक भित्ता तूं एक साधारण जावन आशिल्ली गृहिणी यशोदा तिक्क तूं पळोवन अशी भिवन गेलो म्हूण देवा म्हूण हें म्हणटात पळय ह्या भागवतमाची एक लेकारी म्हणटात पळय हें पुरा हें ब्रजवासी वृंदावनांत अशें तांगेली हें किर्ती आमी पळयत आनी पुरा भागवतमांत आमी पळयत की हें व्रजभक्ती व्रजप्रेम आनी देवाल तें वृंदावनार रावतले भक्ताले तांगेले प्रितीश तें गुणगान करचें सगळें भागवतमांत आसा आनी हें सुरे भागवतमांत प्रार्थनेन कुंती महाराणीन हें सूर केलेलें तागे व्रजप्रेम आनी व्रजभक्ती आनी देवाल तें वृंदावनाचें भक्तालें गुणगान करचें भागवतमांत सुरे उल्लेख जावचे म्हळ्यार कुंती महाराणीनच तें प्रार्थना करचें असं म्हूण पळयत मुखार आमी पळयत की मुखारच्या वयल्या अध्यायांत भीष्मदेवान वय त्या व्रजप्रेमा विशीं सांगचें आसा मुखावेल्या अध्यायांत आसता आनी तांच्या स्कंदांत आमी पळयत कृष्णान उद्धवाक पेटोवचें आसा उद्धव म्हळ्यार ज्ञानी जावन आशिल्लो तो जाल्यार कृष्ण उद्धवाक वृंदावना पेटयता कसले की उद्धव इतलो ज्ञानी जावन आशिल्लो तो आशिल्लो की ताण सांगल्यार ताचे केन्ना व्हड कसं हायर ना उद्धवा म्हणके स्कॉलर कोणी ना आनी तो कृष्णालो मित्र जावन आशिल्लो तागेल्या किना कोणी पॉवरफूल वयना कृष्णाल फ्रेंड म्हळ्यार तागेल्या किना कोणी पॉवरफूल ना
जाल्यार ताणें कन्फर्म केल्यार वृंदावनांत वचून की व्रजवासी जना म्हणजे कोणीय ना थी हे सगळ्यांची सृश्टीन तूं ताचे खातीर देवान उद्धवा पेटोवचे आसा कन्फर्म करी तुगेल ऑथॉरिटीन सांग तूं हांगेले म्हणके भक्त कोणीय ना ती गेले म्हणून आनी मागीर उद्धवान कशें सांगचें आसता ताणें ता सांगता एक तरण जेवका म्हाका म्हूण वृंदावनांत सो आमी देवाक आमगेले बुद्धीचे प्रयोग करून कसणेपणी मनावरचे प्रयत्न केल्यार आमगेले देवाल ते चिंते शक्ती आमकां कळसना हें म्हणटात पळय लॉजिकान कांय कळसना हें पुरो एक्स्ट्रॉर्डनरी हें देवान लिहिलां आनी कसल्याक देव ह्या यशोदाक राज्य पडोवन भिल्लो ताचेर आमी ह्या हें करूं येता की देव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कसल्या की आमगेल्या कसन एक शक्ती आसल्यार कितले आमगेले उडगास उणे आसल्यार आमगेल्या कशें कितें आसता तें आमी केन्नाय विसरना ती इतलो दुड्ड आसा इतलें हें आसा इतलें आमी कसं आमगेले स्तरार आमगेल्या कसन की थोडे कसन की आसता जाल्यार आमी ते विसरतात ना विसरनात जाल्यार देव सर्वशक्तिमान हें आम कसले सृश्टीन तूं कसले ब्रह्मांडान तूं खंयी जाल्यार अशी कसलो विशय ना की त्या देवाल शक्ती निमित नाही म्हणून सो आमी साधारण वटा कसले सांसान विशय आसल्यार आमगेलो आमी विसरना ती मात देव तागेल पुरा कसन कसन शक्ती आसा तें पुरा विसोर न्हू एक राज्य पळोवन तागेले अवसूल हातान तूं भिवचे बसता भिवन वता ताजेना कळटा की देवाल शक्ती इतली आसा की तो तागेले शक्तीक विसरता त्या देवाल ऑमनीपोटेन्स म्हणटात पळय शक्ती आस म्हूण ते विसरच्याक एक विशेष शक्ती जेवता हाचेर आमी पळय येता की देवाल विशेष शक्ती म्हणून तागेली शक्ती विसरता तो तागेले भक्ताले प्रितीक अधीन जावन पळयले खातीर सो हें देवाल तें दिव्य जावन अशी शक्ती आमकां ते आमगेले ते लॉजिकल लिमिटान तूं आमकां कळसना आमी लास्ट टायम ते डिस्कस केलें पळय देवाक अशी फातर करूं जाता की देवाक की ताका उकळूं जायना वय वय तो देव अशी आसा की अशी फातर करता ताका उकळूं जायना आनी मागीर तो उकळटलो सो ह्या पुरा आमकां मना वचचें जायना आतां वैकुंठान नारायण आसा आनी कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण ते ऐश्वर्य रुपार आसा वैकुंठांत जाल्यार हें कृष्णान ऑमनीपोटेन्स तागेली शक्ती म्हळ्यार तो तागेले कसले ते नारायणी शक्ती पूर्ण पुरुषोत्तम शक्ती त्या पुरा विसर न्हू ते शारदा रुपारी म्हूण लेखून तो बद्द भिवन वता म्हूण सो देवाल ती प्रीत इतली आसा की तागेले म्हणटात पळय अधीन जावचें तागेले भक्ताक ताचेन तागेले कांय शक्तीचें उणेपण न्हय तें तागेली शक्ती कितली विशेष आसा म्हूण तें प्रूव करता एक्चुअली सो ह्या हातूंत आमी पळय येता की तागेले म्हणटात पळय इनर पोटेन्सी हें आसा म्हूण सो मागीर एक मिनीट जस्ट होल्ड ऑन प्रेजेंटेशन सो हें देवालें एक विशेष जावन अशी शक्ती म्हणटात पळय ऑमनीपोटन्स ऑफ हिज लव तातूंत मेन एक पॉयंट आमी मना वचचें अशें आसता की
हे एक म्हणतात पळय, दोन साईड असतात. अहंता आणि ममता आम्ही पळयत. आय अँड माइंड. कोणाक आमी ते इमर्स्ड आसता ती कसं म्हणतात पळय, आमगेल कसं न्हय, हे आमगेल सेन्स ऑफ ओनरशिप. आता आमी ह्या जगत ते असताना आमगेलें चेतना शक्ती आमगेल ह्याच असता. हें आमगेलें हें आनी हें आमगेल कसन ताजे वयरी कसन की एक प्रीती असता. जाल्यार ही केन्ना हें भक्तालें कॉन्शियसनेस एलिवेट जाता म्हळ्यार ही आनीक हे मुखार सून वतात तांणी तेन्ना हें फिलींग ऑफ ओनरशीप म्हणटात पळय तें वता म्हूण सांगीत आमी. इट गिव्स अवे. आनी ते कसन जाता तेन्ना आमी केन्ना आमगेली ते चेतना शक्ती देवाल प्रितीचे पात्र जावचे आमी केन्ना प्रयत्न करता ती तेन्ना आमी हें भौतीक जगताचे हातूंत चिके चिके आतां हातूंत आयज ही आमी पळयत कोण ते रायटर आर्टिस्ट आसता ती तांकां साधारण म्हणटा हें जगत ह्या विशयान तांकां इंट्रस्ट आसना. तांगेल कसन की ते कला आसता, तांगेल कसन की एक विशेष शक्ती आसता, विद्वान असतात तांणी, व्हड व्हड ब्राह्मण जावन आसता ती. तांणी आमी पळयल्यार तांकां साधारण म्हणटा कसन एक सामान्य जनाक कसन त्या खंयच्यान तांणी आकर्शीत जातात पळय तांकां ताचे विशयी कसन आकर्शण ना. जाल्यार आनिकय मोर कोण भक्त आसता ती, कोण वैष्णव आसता ती, तांकां तांगेलें म्हणटात पळय एक कसन एक मटिरियल इगो आसना म्हणटात. तांणी ते झिरो पॉयंटार पावता ती. तांकां मुक्ती नाका आनी तांगेल्या कसनकी एक अहंकार नाची म्हूण. कसलें की तांणी ह्या जगत कसन की एक रिफ्लेक्शन आसा ताचे देखून तांणी भायर पडटा ती. कशी ते सांगिल्लें आसा, अश्वत्थामयेन सुवीर्ण मूलम असंग शस्त्रेण दृढेन चित्वा. तांकां ह्या जगत्याचे खंयचे एक विशयांत म्हणटात पळय तांकां इंट्रस्ट आसना ते आमी विशय पळयत. आनी तांगेल कसन ते एक निज आयडेंटिटी कसन भायर येता कृष्णेर नित्यदास. कृष्णेर नित्यदास जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास कृष्णेर तटस्थ शक्ती भेद भेद प्रकाश सूर्यवंश किरण यायचे अग्निज्वालाचे स्वाभाविका कृष्णेर तीन प्रकार शक्ती होय. या पुरा देवालें विशेष जावन अशी शक्ती तांकां ते अहंता आनी ममता हातूंत ते दोन हाचे विशयारी तांणी ते पॉयंट आमी पळयता म्हणून. सो इंडिपेंडेंटली देव आसूं न्हू कोणी ते एक हॅपिनेस परस्यू करचें प्लॅन करना ती. कसन जाता म्हळ्यार तांणी कसन करता ती की तांगेलें हें जगत ते आवट कसनय ते कसनय कनेक्शन आसा पळय तांणी ताचे विशय कसनय तांकां इंट्रस्ट घेनात. आनी तांगेली ते चेतना शक्ती अहंता महंता ते खंय जाता अहंता आनी ममता तें देवा लोटू कनेक्शनांतूय इस्टॅब्लिश जातात. सो आत्तां हें जगत तें आसतना अहंता कसन आसतलें हांव गृहिणी, हांव मॅनेजर, हांव इंडियन हें पुरो आमगेलें अहंता आमगेली आयडेंटिटी हें देहा वाट कनेक्टेड आशिल्लें. आनी आमगेली ममता कसन आसता आय एंड मायंड. आमगेली ममता कसन आसता हें म्हगेलें चेडूं, हें म्हगेलो देश, हें म्हगेली कार. आमगेली अहंता आनी ममता हातूंत जावन आसलेले एक प्रकार सीमीत आसा म्हूण पळयत. आनी ताचे विशय अशें जाल्यार आमी केन्ना भक्ता संघांत येता ती कुंती महाराणी प्रार्थना असल पुरा विशय मन आवरचे प्रयत्न करता ती तेन्ना हगूर हगूर जावन हाचे वयर आमी मन लावचे प्रयत्न करता आसत तेन्ना कसन जाता आमगेलें तें एक निज जावन आशिल्लें अहंता आनी ममता हगूर हगूर भायर येवचें सुरू जाता. आनी केन्ना आमी त्या मनान त्या दृश्टिकोणान देवालें नामस्मरण करता ती भक्ताल सेवा करचे प्रयत्न करता ती तेन्ना हगूर हगूर आमकां आत्माक कसन आमगेले वयर कसो प्रभाव पडटा आमकां देवाल खातीर प्रीती हगूर हगूर येता. आनी आमकां कसन दिसता की आमी कोण आमगेल अहंता कसन जाता कृष्णेर स्वरूप होय म्हणटात पळय जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास. ते आमकां अशें दिसता की आमी देवाल अंश आमी देवाल दास ते आमगेल अहंता जाता आयडेंटिटी. आनी आमगेल ममता कसन जाता देवा तूंची म्हगेल खातीर तूंची म्हगेल स्वामी. सो हें नवें एक ममता आमगेल्या जिवनांत येता देवाल खातीर. आनी हें केन्ना ही ममता ह्या पॉयंटार पावता की ते अनडिवायडेड म्हणटात पळय हें आत्माक देवाल शरण येवका त्या लेवलार आमी पावता ती तेन्ना त्या पिनॅकला पावता म्हणटात पळय आध्यात्मीक जावन आशिल्लें जिवनाचें तें पिनॅकल म्हळ्यार हायेस्ट स्टेज केन्ना ते एक जिवात्माक म्हणटात पळय देवा सोडून विंगड खंयचेय विशय नाका. आनी ते म्हणटात पळय त्या पावतना ते म्हणटात पळय ते दिव्य जावन आशिल्ली प्रिती ताचें
राज्य केन्ना जगता देव तेन्ना अधीन जाता म्हूण उद्धवान सांगचें आसा भागवतमान तूं आनी हें नारद पंचरात्रांत तशें एक्चुली की अनन्य ममता विष्णू ममता प्रेम संगात भक्तीर इत्ती उच्यते भीष्म प्रल्हाद उद्धव नारदय म्हळ्यार अशें सांगिल्लें आसा की देवाले नेचर एक्टिविटीजाचें कुंती महाराणी कसं कसं सांगता आस पळय असल पुरा भक्ताल विशय सांगता आसा कोण तांगेलें मनांत हेंच आसा की तांणी कृष्णालें भक्त आनी कृष्ण तांगेलो म्हूण ताका ती हें पडटा पळय नारद पंचरत्नाचें भक्ती रसामृत सिंधून तूं येता एक फर्स्ट पार्टान तूं थंय ते सांगता पळय की असल ती भक्ती म्हणटात पळय ममता प्रेम संगता हें कोण कोण प्रदर्शन केलेलें आसा प्रल्हाद उद्धव भीष्म आनी हें पुरा प्रदर्शन केलेलें आसा ही प्रिती म्हूण ताकाच आमी एक प्रकार पळोवं येता की कुंती महाराणी कसं सांगता आसा ती मार्वल करता आसा म्हणटात पळय आश्चर्य जाता आसा यशोदा भीष्म उद्धव असल भक्तांक पळोवन आनी ती आमकांय सांगता आसा की तुमी अशी मेगेल्या म्हणके भावन दवरया ती हें कसं हें विशेष जावन आशिल्ली ही प्रिती म्हूण खंयच्यान देव वय अधीन जाता आसा म्हूण हें म्हाका मना वचचें ना आनी कुंती महाराणी आमकांय सांगता आसा की कुंती महाराणी ही अशी सांगता आसा की म्हाका कसल प्रिती ना म्हणून आनी ती आमकांय सांगता आसा की तुमी अशी लेख्या ती मेगेल्या म्हणके ही कसन नमुने ह्या भक्तपुरांनी उद्धव यशोदा भीष्म की तांगेल प्रिती पळोवन देव तांगेल अधीन जाता म्हणून सो ती सांगता आसा की ट्रू गोल ऑफ ह्युमन लायफ म्हणजे आमी मनुष्य जावन जन्मांत आयले खातीर आमगेल कसन की आमी एक प्रयास करता की ह्या दिशान ह्या डायरेक्शनांत आमी वचूं आनी मुखार सून जावन 32nd वर्स चोकोन ती आमकां सांगता की कशी हें डायरेक्शनांत वचचें आमी म्हणून 32nd वर्स चोकोन ती सांगता की देव कसलें हें लील पुरा दाखोवचे आयलो आनी आमी कशी ही भावना म्हणटात पळय हें अहंता आनी हें ममता कसं जावन आशिल्लें पळय तें निज जावन आशिल्लें अहंता आनी निज जावन आशिल्ली ती ममता देवाक कशें दिवचें ताचे विशय ती आनी मुखावेल श्लोकां देखून सांगता सो हांव हांगार आपयता कसलें की हें एक सेक्शन एंड जाता मागीर नेक्स्ट टायम मोस्टली ते क्लास अशें आसना कसलें की एक विंगड इव्हेंट आसा ताची मुखावेल इव्हेंट देखून आमी 32nd वर्सान तूं डिस्कशन करूया कसलें की तें कवर करूं गेल्यार मागीर लेट जाता सो हांगाची रापयता हांव क्विकली रिकॅप करता आयची डिस्कशन आमी आयच्या डिस्कशनान तूं हें पळयलेलें की कुंती महाराणी सांगता आनी तूं तें कसलें की तीची जावन आशिल्ली वृंदावनांत तूं कृष्णान तें लील पळोवच्याक तेन्ना ती सांगता की हें कसं ना बाबा विडंबन न्ही अत्यंत विडंबन न्ही तूं इतलो सर्वशक्तिमान आशिल्लो देव एक राज्य पळोवन अवसाल भिवन वता म्हणून आनी तीन सांगची हें तूं अशी नाटक केल्लें न्ही तूं बद भिवन गेलोलो म्हळ्यार देवाल इतली विशेष शक्ती आसा की तो तागेल शक्तीक वय विसरता म्हणून ताचे खातीर तो भगवान म्हणून विंगड जेन्ना सादारण जेन्ना तांगेल शक्ती विसरचें जायना जाल्यार देव तितली शक्ती आसा तागेली कृपा शक्ती की तागेल्या त्या भक्तान अधीन जावन तागेलें ऐश्वर्य पुरा तो विसरता म्हणून त्या पॉयंटार आमी पळयलेलें आनी त्या भागवतमाचें मेन पर्पज हेंची की देवाल ते व्रजभक्ती आसा ताची गुणगान करचें आनी कुंती महाराणी हें सूर केलेलें आसा मुखार भीष्मान उद्धवान हें पुरा वृंदावनाचे कोण व्हड भक्त आसा तांगेलें तें गुणगान करचें आसता आनी कृष्ण तें इस्टॅब्लिश करता की वृंदावनांत आशिल्ले तागेले भक्त ते परम जावन आशिल्ले भक्त म्हणून तांगेल्या किना प्रिय कोणीय ना ती पुरा आमी हें भागवतमांत तूं इस्टॅब्लिश जावचें तें पळोवचें आसा आनी नेक्स्ट आमी हें पळयलेलें की कशी कुंती महाराणीन सांगता की आमी तें एक फिलॉसॉफिकल पॉयंटार डिस्कशन केल्लें अहंता आनी ममता म्हणून ते कसन ते अहंता आनी ममता आमकां ह्या जिवनांत कसन आसता आमगेली कसन की एक आयडेंटिटी आसा इंडियन हांव पुरुश हांव स्त्री हांव गृहिणी हांव मॅनेजर आनी आमगेली ममता खंयच्या विशयार आसता हें म्हगेलें चेडूं हें आमगेलें जॉब हें म्हगेलो देश असो पुरा विशयार आसता अहंता आनी ममता मात आमी केन्ना देवाल प्रितीचे पात्र जावचे प्रयत्न करता ती देवाल दय आमकां जावका म्हूण आमकां दिसता कुंती महाराणी तेंच दाखोवचे प्रयत्न करता आसा आमकां आनी व्हड भक्ताल कसन तें एक अलौकीक प्रीती आसा आमी त्या दिशान वचचे प्रयत्न करता ती ते निज जावन आशिल्लें अहंता म्हळ्यार जिवेर स्वरूप पळय कृष्ण नित्यदास आनी ममता कसन देव आमकां आमगेलो म्हूण दिसता
त्या कशी भीष्माक उद्धवाक नारदाक प्रल्हादाक दिसतशें आनी कशी त्या वृंदावनांत तशी भक्तांक दिसतशें आनी तें एक तशी देवान निज म्हणून दिसचें त्या दिशांत वचका जाल्यार कसं कोरका म्हणून मुखावेल श्लोकांत तूं कुंती महाराणी सांगताली सो हांगा पळयता आयचे सेशन कसं तुमगे कसं कॉमेंट कसं तुमगेले अनुभव शेअर करपा जाल्यार तुमी आज शेअर करूं येता नेक्स्ट फ्यू मिनिट्सां खातीर मागीर आमी सेशन रावपा हरे कृष्ण हरे कृष्ण वेणी माधव हरे कृष्ण प्रभूजी ऐक येतोय माय ऐक पडटा एव्हरी टाइम इट इज नेक्टर तातूंत आता एक तुम्ही सांगेल म्हाका एक भारी पॉइंट लायक लागला म्हळ्यार लॉर्ड हॅज मल्टिपल पोटेन्सीज म्हळ्यार मटेरियल वर्ल्डान तूं तागेले पुरा पावर आसता गेले जाल्यार त्या पावर विसर न्हू तो त्या टायमार यशोदाक घेवन असो पण एक म्हळ्यार देर आर 6 ऑप्युलन्सेस म्हळ्यार ब्युटी फेम पॉवर नॉलेज अँड लास्ट म्हळ्यार रिनन्सिएशन त्या रिनन्सिएशन हांगा तूं 6th ऑप्युलन्स कृष्ण रिवील करता असं की तागेल्या सकड असं ऑल पॉवर्स ही हॅज बट प्रीती टायमारी तो त्या पॉवर्स विंगड दवर न्हू त्या लिलेन तूं कशी एक्सप्रेस करता भिवचे म्हळ्यार तो पुरा जगाक भंय दाखयतालो त्या टायमार त्या तागेलो आवसूक तो भित्त असो म्हळ्यार हे एक 6th ऑप्युलन्स म्हणटा पळय रिनन्सिएशन ताजे एक पार्ट म्हणून हांव लायक जस्ट वॉन्टेड टू शेअर दिस थँक्यू इट वॉज अ व्हेरी नाईस डिस्कशन थँक्यू प्रभू आणि कोणाक प्रश्न शेअर करता की धन्यवाद आपल्या कॉमेंट्स खातीर हरे कृष्ण कसं शेअर करता की तांगेले अनुभव कसं कॉमेंट सेशन करा नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे मागीर आमी आपास हे टॉपिक कंटिन्यू करूया की आमी कुंती महाराणी अलौकिक जावन प्रार्थना आनी के मुखार सुन ताजे विवर्सून आयकू जायत तसले 3 पंथा हरे कृष्ण महामंत्र मी सेशन एंड करूया मुखार सुन पसंत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे धन्यवाद पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण धन्यवाद ऐसे सेशन जॉइन जल्दी करते नेक्स्ट टाइम आपस कंटिन्यू थैंक यू प्रभु थैंक यू हरे कृष्ण थैंक यू हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल